वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम 16 तारखेला सुरू होतं. GMCची कशी तयारी आहे स्टार्टिंग आम्ही प्रोग्राम GMCन आम्ही आमचं सगळ्यात मेजर सेंटर GMC आसा तो वॅक्सिनाचो आणि तो आमचो रेडी जाला. आता आम्ही सेक्रेटरी सेंटर रावले आमचं आम्ही वचून ते आता चॅक करतले. फाल्यां ते सकाळी 9 स्टार्ट जातले आणि तुम्ही फाल्यां येवन पळोवपाचें स्वता. आम्ही ॲज पर दी गायडलायन्स ऑफ दी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तशें केलां आमी सेंटर. आणि आमचो फर्स्ट पेशंट आसतलो आमचो सफाई कर्मचारी जो कोविड वॉर्डान काम करता ताका आमी पयले दिले. स्वरूप कार्यक्रम फाल्यांचो कसो आसतलो, सुरवात कशी आसतली? सुरवात अशी आम्ही लोकल असं काय ना. आज फाल्यां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर देशाक एड्रेस करतले आणि ते कितें 18 स्टेटी कडेन उलयतले ज्यांनी जे कोण वॅक्सीन घेता पळय तांचे कडेन उलयतले अशें म्हणून आमकां सांगलां. आणि ते पर्सनली 1 to 1 उलयतले जो कोण बेनिफिशियरी आसा वॅक्सिनाचो फर्स्ट बेनिफिशियरी तांचे कडेन उलयतले. सर GMCचे कितले हेल्थ केअर वर्कर्स आसा? GMCचे आमचे 5,500 कितले आहा. 5,500 आनी तांचे जाल्ले उपरांत मागीर लोकांक हे घेतले. अशी तरी अजून पॉलिसी येऊ ना. गव्हर्मेंटान म्हटलां ताच्या उपरांत सगळ्या जनरल पब्लिकाकूय घेतले. हाय रिस्क ग्रूप अबाव 50 आणि पीपल विथ कोमॉर्बिडिटी तांकांय घेतले. पण ती अजून रोल आउट जावं ना पॉलिसी. 16 तारखे एक दीस जाल्या उपरांत मागीर दुसरें सेशन केन्ना? आता त्यांच्यानी सध्या तरी सांगल्या त्या प्रमाणे नेक्स्ट सॅटर्डे आसतले दुसरे सॅटर्डे. सर हांगा जे पेशंट एडमीट आसा पळय तांकांय तुमी दितले आनी ते बी मेनी ऑफ देम आर विथ कोमॉर्बिडिटी. हय पण ते अजून लिस्ट अपलोड जावं जाय. ते कोविन पोर्टल म्हण आहा तेजेर अपलोड जाल्या शिवाय ते दिवंक शकना. इट इज ऑल मॉनिटर्ड थ्रू अ सॉफ्टवेअर. ओके थँक यू. और our medical health department, our total medical team, they are fully prepared. और मेन फंक्शन जो रहेगा वैक्सीनेशन का इज फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज. डेफिनेटली गोवा की पूरी तैयारी हो चुकी है. वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली द 23,000 of the doses for the vaccination, but the initial stage we are giving only the 800 sample vaccination for the 800 people. 700 जाल्ले. 700, yeah, not the 800 but it is 700.